बाबा भयणीनो, पयल्या वाचपांत आमी अब्रामाची गजाल आयकल्या. काय बरो तो सुस्त आपल्या घरान आसलो. देवान जायते गिरेस्तकायेन ताका बोल्लोलो. ताका उणें कशें कांयच नासलें. ही वॉज सॅटिस्फायड अँड वेल सेटल्ड. आनी अशें आसतना आयच्या पयल्या वाचपांत ताका देवाचो उलो, लीव युअर प्लेस अँड फॉलो वेर आय टेल यू. तुजी सुवात सोड आनी हांव सांगता ते वाटेन चलून वच. ती वाट चल. ताच्या काळजा मनांत जायतो घुसपा गोंदळ जालो आसतलो. तरी पूण हे पिरायेर आपणा लागीं जाता वो ना, वाटेर कितें मेळटलें, वाटेर कितलें चलूंक पडटलें, कितले त्रास पडटले, हें जोरी मनांत आयलें. तरी पूण आय सरेंडर इन टू युअर हँड्स, इन युअर हँड्स. हांव तुज्या हातान घालतां सायबा आनी वाट दोत्तां. आनी हे भाशेन देवाचेर पातून फुडें कितें जातलें, आडकुळे मेळटले, आय डोंट नो लॉर्ड. सिन्स यू हॅव कॉल्ड मी, आय स्टार्ट माय पिलग्रिमेज. म्हजी यात्रा हांव सुरू करतां. आनी भाशेन देवाचेर पातून तो आपली यात्रा फुडें व्हरता. जो कोण देवाचेर पातयेता, फुडें फाटीं कितें जातलें देव चयतलो, हे भाशेन काळजांतान बावाट दवरता. गॉड वॉक्स विथ दीस फेथफूल. देव असल्या बावार्थ्या सोबी चलता. वेदर वी आर अवेर ऑर नो, गॉड इज अकंपनींग अस. बाबा भयणीनो, असलोच अकंपनीमेंट, असलीच सांगात ह्या आमच्या अब्रामाक देवान दिलो. आनी हे भाशेन ताचे यात्रेन तो खूब खुशाल जालो. आनी देवाचो सांगात ताणें अणभवलो आनी देवाचे कृपेन तो आपलें जिवीत जियेता. आज ही यात्रा आमी चल्ल्या. आमच्या गांवांतान जायतीं जाणां आमी चलून आयल्या. थोड्या लागीं घोडे जावंक ना. हांवड येताले पूण पांये घोडे गोट ना जाले, पूण आयलीं. जायतीं जाणां तुमी आपल्या कामाचेर घोडे सांगोन हांगा थंयसर एडजस्टमेंट करून आयल्यो. कितलींच भुरगीं आहात आज. आय एम व्हेरी थँकफूल टू द चिल्ड्रन. आमचो उलो आयकलो देखून. ट्युशन्स आसता, कितें आसता, आज जायतो एडजस्टमेंट केला. हें कित्याक केलां? वाय इज दीस? ही भावार्थाची यात्रा आमी. जायतीं जाण ही यात्रा आतांच सुरू जावंक ना. थोड्यांची इगोर्जेन आमची सकाळ फुडें सुरू जाली. हें कर, तें कर, एकठांय आयलीं, तें केलें. ही यात्रा सुरू जाली. कित्याक केलें आमी? इट्स अगेन बिकॉज ऑफ आवर फेथ. आमच्या भावार्थाक लागून ही आमची यात्रा. आमी कोरेजमांत गेल्या वर्साक दिसता म्हाका तें चलोन वेतात न्ही, सांकवाळ चलोन वेतात तेन्ना कोण एकाय उस्तोरे लागीं ताचे पांयांच्यान जायन आसलें. खूब पेरिगाद आसलें. पूण आपल्या भुरग्याक घेवन ती चलोंक लागली. कोरमोळेतावन मांदूरसान आमचे सांकवाळ. आनी ती चलोन गेल्या उपरांत, फादर म्हजो पांव बरो जालो, म्हाका बरें दिसलें आनी आज पर्यान हांव बरी भाशेन आसा. जेन्ना आमी चलता असली वाट, देर इज लॉट ऑफ हिलींग. जायती पेकोवणी आसता. भावार्थान मात चल्ल्यार पुरो. आज आमी चल्ल्यांत ती सगळीं सारकीं आहात पांयान ना. म्हजेर येयल्लो प्रेशर आनी एक 8 दिसां उपरांत हांव चलतलो वो ना तें. पूण देवानूच म्हाका हाडलो. तुमचे मदलीं जायतीं जाणां ते भाशेन चलोंक जायतो ना जायत. लेट गॉड टेक केअर. चल या अब्राहम भाशेन म्हजी यात्रा सुरू करुया. आनी भाशेन सुरू केल्ली तुमी आज भावार्थान सुरक्षीतपणी मंदिरांत पावल्यात. मागीर देव पळयतलो. असलो भावार्थ आमी चालूच दवरुया. बागीवन फ्रांसीस शावेर ल्हान वस्तूंनी आमी भावार्थाची जावं उलो करता. आनी दुसरी बाजू काबार करता आसतना आयचें शिव वर्तमान आमकां मीठ आनी उजवाड जावंक आपयता. आयचो विशय आमकां
काळजा मोनाची तयारी करून सगल्यांक सांगाता घेवन आमी आमच्या खेरीत ह्या एक्सपोजिशनाक ह्या सायबाची कूड दाखोवपाची दोबाजीक उक्तावणी आसा ताका आमी तयार जाता. आनी तेन्ना मीठ आनी उजवाड जावंक चड गरजेचें. वॉट इट मिन्स टू बी द सॉल्ट अँड लायट. मीठ ना केदें व्हडलें प्रात, यू डोंट लायक इट, रूच ना आमकां. मिठा भाशेन जावप म्हणल्यार तुजी वागणूक काळजा मनान तावन, रायट फ्रॉम युअर हार्ट. काळजा मनान बरो मनीस, आपल्या कोडण्यांनी बरो मनीस, तो मनीस एक मीठ कशें. तो मनीस आमच्या फंक्शनाक आमकां जायच. तो मनीस कितें करता तेन्ना वी वॉन्ट दॅट पर्सन, बिकॉज तो मनीस आमकां एक वेगळे भाशेची उमेद हाडटा. बिकॉज कित्याक ताचें जिवितूच ताचो स्वभाव फटकिरो न्हय, पूण एक मिठा सारको इट ब्रिंग्स टेस्ट. असलें जावंक आमकां करपा मागुया. उजवाड जावप म्हणल्यार एगेन आमच्या कोडण्यांनी इन आवर थॉट्स एंड इन आवर वर्ड्स टू बी प्युअर लायक क्रायस्ट. आमी बऱ्या मनान दुसऱ्यांक सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिता हांव तेन्ना वी बिकम लायट. आनी तेन्ना आमकां सगलीं जाय, आमकां सगल्यांक लायट जाय. ते भाशेन तो मनीस हांव आनी तूं हे भाशेन जियेता तेन्ना आमी उजवाड जाता. मागीर फ्रांसीस शावेर इन हिज ओन वे तो मीठ आनी उजवाड जालो आमकां. ताचे मजतीन आमी तशींच जावया आनी आमची भावार्थाची यात्रा चलत रावया. आमचें एक्सपोजिशन येता ते मेरेन तावन लेट अस प्रिपेर आवर सेल्स. हाव काळजा मनाची नोसरणी करून तयार जावप.